Burgyano, Tornatano, can you tell me who is known as a digital saint? Who is the digital saint and who is the patron of internet? Which is the saint? Who? Carlo Acutis. And Carlo Acutis जावन आसा आमच्या काळाचो sant. When was he born? When was Carlo Acutis born? On 3rd of May, 1991. When did he die? Kedna Melo. Carlo Acutis Kedna Melo. On 12th of October, 2006. Kitle वर्षाची पिरायेर मेलो? How old was he when he died? 15 years old. कितें दुयेंस जावन मेलो? Blood cancer, leukemia. Where was he born? Where was Carlo Acutis born? Who जल्मलो? UK. Where he grew up? In Italy, Milan. Kitle वर्षांची पिराय ताणें कॉम्युनियन घेतलो? How old was he when he received the first Holy Communion? 7. आणि 7 वर्षांची पिरायेर कॉम्युनियन घेतलो तेन्ना he made a vow to Jesus. केन्नाच मिस चुकोवचो ना. डेली मिसाक वयतलो आनी कॉम्युनियन घेतलो. आणि ताणें हें प्रॉमिस जेजूक दिल्लें तें हें दुयेंस जाव पर्यंत पाळ्ळें. And when he was in the hospital, every day he received Holy Communion till his death. 15 वर्षांची पिरायेर मेलो आनी आयज तरणाट्यांचो युथाचो फुडारी तो. He is a great example for our modern youth. Those of us who use internet, ताचो सांत आनी आमकां वाट दाखयता. आयज आमी कोत्तावन दोबाजीक फेस्त. Solemnity. कसली? What feast do we celebrate today? Feast of the Eucharist. जेजूच्या कुडी रोगताचे फेस्त. जेजून निमाणें जेवणार उंडो घेतलो आनी म्हणलें घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड. वायनाची काल्स घेतली आनी म्हणलें घेयात आनी पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स. सो हें फेस्त आयज आमी कोत्ता तें was established in 1274. शेकडे जाले. कोणें हें फेस्त खुंयच्या पाप साहेबान हें फेस्त establish केलें officially in the church is Pope Urban IV. Pope Urban IV आणे 1274 वर्साक तावन हें फेस्त इगोर्ज मातीन आख्खे पवित्र सभेन द युनिवर्सल कॅथलीक चर्च आनी करचें म्हूण हो थाराव घेतलो. पूण कित्याक ताणें थाराव घेतलो? जेजू दिसती पडलो सेंट जुलियाना. सेंट जुलियानाक जेजू in the 12th century सेंट जुलियानाक जेजू दिसती पडलो आनी जेजूनूच सांगलें हें फेस्त इस्टॅब्लिश कर म्हूण. आनी जुलियानाक ह्या सेंट जुलियानाक सांगलोलें तें उतर पाप साहेबान एक्सेप्ट केलें आनी पाप साहेब उर्बान IV पोप अर्बन IV आनी 1274 वर्साक हें आयज कोत्ता तें फेस्त established केलें. What is the purpose? कित्याक हें फेस्त? So that all of us Catholics, we firmly believe in the real presence of Jesus in the Eucharist. खरो जिवो जेजू कॉम्युनियनच्या साक्रामेंतांत आसा. आमी घेता तो कॉम्युनियन जेजूक घेता. जेजूचे मांस आनी रगत तुवें आजीर आसा ही हो भावार्थ अखंड थीर फर्म जावपाक हें फेस्त एस्टॅब्लिश केलें. आनी
Tornato Carlo Acutis is the messenger of the real presence of Jesus in the Eucharist. Tane, tell me how many Eucharistic miracles he collected. You know what the Eucharistic miracle म्हणजे किते? Eucharistic miracle म्हणजे जेजून आपण खरो कोमिनावांत आसा म्हूण ताणें जायत्यो मिलाग्री करून दाखयल्या. कोमिनाव मासाचो कुडको जाला, वायन रोगत जाला, रोगताचे गुळे जाल्यात. तर असले मिलाग्री आख्या संवसारांत जाल्यात त्यो कलेक्ट करतालो. कोण? कार्लो आकुतीस. He was collecting, not only collecting, he made website to promote खरो जेजू कोमिनावांत आसा म्हूण दाखोवंक कार्लो आकुतीस ह्या तरणाट्यान वेबसायटी केल्यो. He was proclaiming the real presence of Jesus in the Eucharist. भुरग्यांक, तरणाट्यांक, first he converted his own parents. ताची माय आनी पाय वयल्या वयर क्रिस्ट कॅथलिक्स. मिसा केन्ना गेल्यार गेली ना जाल्यार ना. पूण हो तांचो पूत 7 वर्सांची पिरायेर कोमिनांक घेतला त्या दिसासान इतलो मिसाचो मोग आनी मिस जाले उपरांत ब्लेसेड सॅक्रेमेंटा मुखार दिमी घालून कितलो उगोत रोजार कोत्ता मागता हें पळोवन his own parents got converted, changed. तांच्याय काळजांत कोमिनावांचो आनी मिसाचो मोग वाडलो. भुरग्यां बरोबर खेळटाना what was his favorite game? सांगात. कार्लो आकुतीस, तुम्ही तरणाटी सांगात. What was the favorite game of कार्लो आकुतीस? कितें? फुटबॉल. गोस्तान खेळतालो. कितें? फुटबॉल. फुटबॉल खेळतालो. ताका फुटबॉल खेळपाक, गेम्स खेळपाक he was number 1. नाचपाक, कांतार करपाक he enjoyed life, but within the limits. पातोक करप ना हें ताचें. नो sin in my life. हांव पातोक करचो ना. कोमिनांक घेतला त्या दिसांतान ताणें डिसिजन घेतलें. सगळें लायफ एन्जॉय केलें हेर भुरग्यां भशेन, पूण पातोक पयस केलें. यू नो वॉट ही इज टू से? आयकाय आं भुरगीं आयकात. This is what he said. When you stand before the sun, your body gets tan. When you stand before the Eucharist, you become a saint. जेन्ना तूं वतांत रावता सुर्या मुखार, तुजें आंग गोरें आसा तें काळें जाता. पूण जेन्ना तूं सांती साक्रामेंतान टाबेर्नाकलान जेजू आसा, ते जेजू मुखार तूं रावता, तूं सांत जाता. 15 वर्सांचो भुरगो कितें कसली दोतोन सांगता पळयात. वॉट एन एग्जाम्पल फॉर अस. आनी आमकां जाणट्यांक कसली दे की. आनी कितें म्हणलें कार्लो आकुतीसान? I don't know why people run hither and thither to look for Jesus. I find my Jesus in the Eucharist, in the tabernacle. Maka Jesu tabernaclant ब्लेसेड सॅक्रामेंतान मेळटा. हांव नोको लोक जेजूक सोदूंक आंगातूय कित्याक धांवता. म्हाका जेजू ताबेर्नाकलान मेवता. जेजू म्हजे लागीं उलयता, हांव जेजू कडेन उलयतां. He would spend hours and hours on his knees before the blessed sacrament. Tornato 15 वर्सांचो भुरगो. Altogether 187 Eucharistic miracles he collected. Parents सांगतालो म्हाका ह्या जाग्यार व्हरात, जूय मिलाग जाल्ली आसा, कोमिनावान जेजू आसा, ताणें मिलाग केल्ली आसा. ताणें मॅपां केली, ताणें व्हिडिओ केले, आनी हें सगळें ताणें सांबाळून दवरलें आनी दुसऱ्यांक परगट केलें की खरो जिवो जेजू कोमिनावांत आसा. बाबा म्हणिनो, how many gospels are there? How many gospels? 4. सांगा हुंचते? मॅथ्यू, मार्क, लूक, जॉन. आता 3 गॉस्पल आहात त्या पहिले 3. मॅथ्यू, मार्क, लूक, जॉन. All these
तिनूय they tell us the same thing. एक वस्त सांगतात आणि beside these three आयचे पयलें वाचप दुसरें वाचप. कोरिंथकारांक बरयल्ली सांत पावलोची पयली चीट chapter 11. St. Paul's letter to the Corinthians, first letter, chapter 11. And the three Gospels, Matthew, Mark, Luke, John. कितें सांगता? जेजूक परादीन चालवते राती ताणें उंडो घेतलो, मोडलो, शिसांक दिलो आनी म्हणलें घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. मागीर वायनाची काल्स घेतली आनी जेजून म्हणलें घेयात आनी पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. So all the three Gospels and St. Paul's letter to Corinthians testify, prove that Jesu कोमिनेवांच्या साक्रामेंतांत आसा. The fourth Gospel of John, other Gospel writers आसात तांणी सांगलां तशें सांगोना, but he gives a better explanation, a theological explanation. In chapter 6, बरो करून घरा कडेन वाचात. जुवांवांचे शुभवर्तमान chapter 6. जेजू कितें म्हणटा? I am the bread that came down from heaven. हांव जिवो उंडो स्वर्गांतल्यान देंवलोलो आनी हांव तुमकां उंडो दितलो, तो म्हजेंच मांस. म्हजें मांस खरें खाण, म्हजें रगत खरें पिवण. म्हजें मांस खाता, म्हजें रगत पियेता, तो सासणाक जिवो आसतलो. हें आयकून थोडे जेजूचे शीस सोडून गेले. कितें म्हणलें तांणी? कितें सांगता रे हो? मांस खावंक दितलो, मनशाचें मांस खावपाक जाता? कितें सांगता? दे डिडंट अंडरस्टँड. सोडून गेले. आतां उरल्यात 12 अपोस्तल. जेजू तांकां विचारता, तुमी वचूंक सोदतात? तुमकां हांवें सांगलां तें जड लागता, तुमी वचूंक सोदतात? एंड वॉट वॉज द रिप्लाय? कोणें रिप्लाय दिलो सांगात? हू रिप्लाय टू जीसस? तुमी वचूंक सोदतात अशें जेजून म्हणलें तेन्ना कोणें जबाब दिलो? कोणें? हू गेव रिप्लाय? सेंट पीटर. सांत पेद्रून कितें सांगलें सांगा? कितें सांगलें? सांत पेद्रून जेजूक कितें सांगलें? सायबा, कोणाशी वेतले हांव? तुजे लागीं सासणाची उतरां आसात. To whom shall we go? You have the words of eternal life. जिवीत दिता सासणाचे ती उतरां तुजे कडेन आसात. जेजू खंय म्हूण वयचे आमी? तूं मेवला आमकां पुरो, आनी कांयच नाका संवसारांत. म्हणटूच जिवो जेजू सांतिस्मांत आसा. The feast of today, the purpose is to inculcate in us the strong belief in the real presence of Jesus in the Eucharist. खरो जिवो जेजू कोमिनेवांच्या साक्रामेंतांत आसा हें दाखोवंक. आनी तुका आनी म्हाका देख दिता सांत कार्लो आकुतीस, 15 वर्सांचो सांत, जो is known as the digital saint, the patron of the internet. तुम्ही मोबाईल उजार करतात कितें करपाक? जेजूक प्रगट करपाक, वो चकाटा मारपाक, चॅटिंग, गेमी खेळपाक? तुम्ही तरणाटी, you are using mobiles कितलो खूब. most of the parents come and complain, father, म्हजो पूत मरे, म्हजी धूव मरे, फादर मोबायलूच घेवन बसता. मोबायल घेवन पिशीन जाल्यान थोडी तरणाटी, आय नो सम ऑफ देम, खंयचे कडेन तें सांगोना, मेंटल जाल्यान होल डे मोबायल जेवपाचें. मदर इज टेलिंग मी, फादर, म्हजो पूत काय बरो फुटबॉल खेळटालो, काय बरो कॉलेज शिकतालो, आतां रूम बंद करता, दार दामता, बेडीचेर मोबायल घेवन बसता. जेवंक येना, हांव जेवण बशेन घालता, तुवें व्हरोन दिता. जेवलो जाल्यार जेवलो, ना जाल्यार ना. होल डे एंड नायट
he has become mental with the mobile, because mobile is devilish if you don't know to control. Mobile is good if you know how to use it. But if you get addicted, it is worse than drugs. It is worse than alcohol. Mobile is worse than alcohol, worse than drugs. You get addicted. So many people got addicted. In another village, there is one boy of about 17 years old. Tachi mai ata vavurta, only child. To rostar bhontana piso koso bhonta. Kone piso kela mobilean. Brain wash kotta tuka. Tuji brain pidar kotta. Beside radiation, we know mobile has radiation. Tu chod vogot mobile ache ravlo, that radiation affects your system and body. Besides that, tuka mental kurun udoita. Therefore, mobile uzar kotta, goros titlen kor subes noi. Pun to mobile internet uzar kotta, use it to proclaim Christ like Blessed Carlo Acutis. Amcha tempa ulo sant 1991 orsak zolmolo and 2006 orsak. Just 19 years ago, Tomela. Muntos o sant amkan dakuita jivo Jesu blessed sacramentant asa. Therefore, I insist, when you enter the church, fall on your knees before the blessed sacrament. Dimi mod Jesu asa. Ulo inaka Igor Chains. Igor Chains ulo inaka. This is not the place ulo pachinoi. Bairo wason portable uloi. Zaitite uloi. This is the house of prayer. This is the house where people come to meet their God. Jesu Santi Sacramenta Sasa. Taka melun ketat. Give due respect. Recognize the presence of Jesus in the Eucharist. Bitor sottana. Dimi mod and bitor sor. Bair sottana. Dimi mod bair sor. Dimingal. Blessed Carlo Acutis would spend hours and hours on his knees before the Blessed Sacrament. So tui Santismant urkunge ani Santismant magne kor. Proclaim to dusrang sangtalo Jesu asa. Tane kitle lokak change kele, tornatank, burgyank change kele, aple mic pike change keli. What are you doing as youth and burgi koshi? Have you changed anyone? Have you brought anyone closer to Christ? Jesus shi Allah tue. Tu tori poilo ilai. Are you burning with that zeal of Blessed Carlo Acutis? Zeal for Christ. Jesus cha mogan tu lastai. Komina ungetana sarko devosponi tu komina ungetai. Let Carlo Acutis be all the time in your life. Dekun makazai sogle tornatani. All the youth of Camorli have a nice picture of Blessed Carlo Acutis. Carlo Acutis sache ek bore painting picture tumcha ruman tumin asat tu ruman dorat. Every now and then have a look at it. Tacher poi ani niche okor. Au Carlo Acutis abashin zatolo. Au Jesucha mogan lastolo. Au kominewan jivo Jesu asa bawartan manun getolo. Therefore, make a decision, my dear youth of Camorli, to have a good picture of Carlo Acutis in each one's room. And he will guide you. And may he guide you. May he strengthen your faith in the real presence of Jesus in the Eucharist.